राज्यात अपघाताचे प्रमाण उणे जावपाचे नावच घेना। शुक्रार राती गावणे बांदोडा जाल्ल्या एका स्वय अपघातान दिक्षय गावडे ह्या 31 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रस्त्यार काळोख आशिल्ल्यान दिक्षयाक अदमास आयलो ना आनी ताणें नेटान वचून रस्त्यार बशिल्ल्या कांय म्हशींक धपको दिलो। दुचाकी वयल्यान पडून मार लागिल्ल्यान थळाव्यांनी ताका रोखडोच उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भरती केलो, पूण उपचारा वेळारूच ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा। पुणे बांदोडा हांगा रस्त्यार बसलेल्या गोरवांक राती एक 11 ते 12 ह्या टायमार दिक्षय गावडे हो स्कुटरीन वयता आसतना तेजो धक्को बसलो आनी तो रस्त्यार कोसळ्ळो। नाकान पडल्या कारणान तो सिरियसली इंजर्ड जालो आनी ताका स्थानिकांनी फोंडेच्या हॉस्पिटलान व्हेलो, पूण फोंडेच्यान हॉस्पिटलासून ताका जेएमसीन रिफर केलो, पूण थंय ताका मरण येयल्लें आसा। फोंडा पुलिसांनी ऑलरेडी पंचनामा केल्लो आसा। तशेंच स्थानिकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे दिक्षय गावडे हो PWDचो कामगार आसा। अदीक म्हायती अजून मेळिल्ली ना। फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी।